व्हडल्या आवाजात म्युझिक वाजोवपी क्लबांची पळोवणी करपाचो निर्देश कोर्टान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक दिला। तशेंच पळोवणेचो सविस्तर अहवाल सादर करपाची सुचोवणी कोर्टान पीसीबीक दिली। दुसरे वटेन खासगी बसवाल्यांकूय स्मार्ट सिटी बशी चलोवपाक मेळटल्यो खंय। 5 पैकी 3 लोकांनी आज एफिडेविट फायल केले, 2 लोकांनी टायम मागलो एफिडेविट फायल करपाक। ताजे बरोबर कोर्टान सांगलें की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वचून ह्या जाग्यांचेर इन्स्पेक्शन करून ह्या जाग्या संबंधीची माहिती कोर्टाक दिवपाची, खास करून हे जे वेन्यूज आसा पळय तांची एरिया, तांची सायज, वेदर इट इज इनडोर आउटडोर ह्या विशयीची माहिती कोर्टाक दिवपाची म्हणून अशें कोर्टान आज एक आदेश दिल्लो आसा। दुसरें म्हणल्यार पीसीबीक इन्स्पेक्ट करपाक सांगलेलें तेंच्यांनी इन्स्पेक्ट केलें म्हणून आयकलेलें। तो रिपोर्ट तांकां दिवपाचो आसा, तांचे तेच कोर्टान सांगलां तांकां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आसा तो ह्या आस्थापनां जी आसा पळय तांच्या संबंधी सगळो डिटेल रिपोर्ट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दी म्हणून सांगलां। आनी कांय ना न्ही? आनी कांय ना, केस आतां फुडें गेल्या आनी एफिडेविटां जाल्या उपरांत मागीर कोर्ट ऑर्डर पास करतलो। ओके, थँक्यू। ट्रॅफिक प्लॅन, द स्मार्ट सिटी ज्यो ट्रॅफिक प्लॅनाचो एक हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतलेली, तितून कितें जालें? एक गोष्ट म्हणजे ती प्रायवेट बस ओनर्स आशिल्ले पळय न्ही, तांचें म्हणणें आशिल्लें की तांकांय सिटी बसी अप्लाय करपाचें परमिशन जाय म्हणून, आनी जी स्कीम सर्क्युलेट केल्ली जावं नोटिफाय केल्ली गव्हर्मेंटान ताजे अंडर कदंबाक एक्सक्लुजीव रायट्स दिल्ले अप्लाय करपाक। आतां गव्हर्मेंटान ती स्कीम एमेंड केल्या आनी प्रायवेट बस ऑपरेटर्स आसा पळय ते सुद्दां परमिशन घेवन आरटीओचें ह्यो सिटी बसीस अप्लाय करूं शकता। आनी ते तांणी जें पिटिशन फायल केल्लें, खास करून सुदीप तामणकारान पिटिशन फायल केलें, त्या हायकोर्टान आज पिटिशन डिस्पोज केलें।